एका दिसाळ्याचो वरिष्ठ खबराकार किशोर नायक गांवकारान गोंय श्रमिक पत्रकार संघान भेटयल्लो लॅम्बर्ट मास्करेनस पुरस्कार परत दिलो. गोल्फ कोर्सा खातीर घेतिल्ले तेरेखोलचे जमनीचेर किशोर नायक गांवकारान खासा सोद रिपोर्ट केल्लो. त्या रिपोर्टा खातीर ताका हो पुरस्कार मेळिल्लो. पूण आपल्या खबरेचो लोकांक कांयच आदार जालो ना, लोकांचो प्रश्न सुटलो ना म्हूण ताणें हो पुरस्कार परत दिला. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हांची जी स्पर्धा आसता पत्रकारा खातीर, त्या पत्रकार स्पर्धेन 2011-12 ह्या साला खातीर जी बेस्ट इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्टोरी आसली ती म्हाज्या तेरेखोल गांव विकण्याचा डाव अशें म्हणून हांवें एक स्टोरी केल्ली आनी त्या स्टोरीक म्हाका तो एवॉर्ड मेळ्ळो. ह्या म्हाज्या एवॉर्ड रिटर्न करण्याच्या निर्णयान हांव सरकारच्या बाबतींत कांयच म्हणना, कित्याक जर्नलिस्ट हे सरकाराक डिक्टेट करूं शकना, पूण जर्नलिस्ट हो एक समाजाचे जे कितें विचार आसात ते सरकारी यंत्रणे पर्यंत पावोवपाचें काम जर्नलिस्ट करता. आणि ह्या स्टोरीच्या बाबतीन जी तेरेखोल लोकांची जी व्यथा आसली, त्या लोकांचे ज्यो समस्या आसल्यो, त्या लोकांचे त्या गोल्फ कोर्साच्या संदर्भातले जे कितें म्हणणें आसलें तें हांवें म्हाज्या स्टोरीसून दिलें. आनी म्हाका दिसता की त्या स्टोरीसून तेंच्यो व्यथा ह्यो सरकार पर्यंत पावपाक खंय तरी कमी पडल्यो. म्हणून कदाचित हालींच विधानसभा अधिवेशनान एक क्वेश्चन येयल्लो त्या तेरेखोलच्या जमनी संदर्भात. तेतून तेंच्यांनी स्पश्ट केलें की त्या गोल्फ कोर्साक सरकारान मान्यता दिला म्हणून. हेचोच अर्थ असो की ती स्टोरी ही फेलियर स्टोरी, आनी फेलियर स्टोरी कॅनॉट बी अ एवॉर्ड विनींग स्टोरी. आनी त्याच मुळे म्हाका मॉरली दिसलें की ह्यो एवॉर्ड म्हाका फावना, आनी ह्या हेतूनच हांवें तो एवॉर्ड रिटर्न केलो. पणजे ओल्ड गोवा 4 लेन बायपासाक लागून पोन्ने गोंयचे चर्चीक युनेस्कोन दिल्लो जागतीक दायजाचो दर्जो वचपाचो भंय आसा. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान हो मुद्दो काडला म्हूण विजय सरदेसायन विधानसभेत प्रश्न काडलो. सरकार कदम पठारावयलो बायपास रुंद करतना सगळ्यो कायदेशीर गजाली लक्षांत घेवनूच फुडें वतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें. संवसारीक दायज आशिल्ले सुवाती सावन 300 मीटर मेरेन कसलेंच बांदकाम करपाक जायना असो नवो नेम केला. पूण ही तरतूद तो बायपास केले उपरांत कायद्यांत घाल्या अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. Old Goa was declared a World Heritage Site in mid-1980. Now for this there were certain guidelines. Now if these guidelines are subsequently violated, there are chances that this World Heritage status can also be withdrawn. These apprehensions have been expressed by the church in correspondence with the previous government. Who decided and what was the basis that the said 4-lane corridor does not require the approval of the National Monuments Authority, and why was the Archaeological Survey of India not consulted? पयलीं जे एक्टांत आशिल्लें ते 100 मिटर्स डिस्टन्स आशिल्लें. हो रोड आमी करूं ना. पयलीं हो 100 मिटरांत आशिल्लो आनी आतां 300 मिटर आतां केला एक्ट चेंज. हो 4-lane हायवे जर जालो जाल्यार हेरिटेज स्टेटस म्हणून जो आहा, जो आमकां युनेस्कोन दिला, हो हेरिटेज स्टेटस एफेक्ट जावपाक शकता. रस्त्याक आमी एकूच गजाल करतले, जी कितें ऑब्जेक्शनां आसा पळय ती ऑब्जेक्शनां आमी त्या ऑथॉरिटी कडच्यान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सोडूनच करतले फुडें. गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा आर्किओलॉजिकल सायट्स आनी मॉन्युमेंट्स प्रोटेक्ट करपाची. हो जो 4-lane कॉरिडॉर तुमी बांदतात, डज दॅट कन्फर्म टू दीस पॉलिसी? बिकॉज सर, म्हजो प्रश्न असो आसा, जो रस्तो 2 मॉन्युमेंटाच्या भितरल्यान वतालो नॅशनल हायवे रायबंदच्यान, तो आमी भायर काडटा आनी आसा ते एक्झिस्टिंगा आमी रुंद करता. आतां खंयचोच रस्तो आमी रुंद करप ना बिकॉज ऑफ दीस. आमी जे कितें केलां पळय ते कायद्यान रावनूच केलां आनी आयजूय ताका सांगता की कायद्यान रावनूच ह्यो गजाली करपाच्यो त्यो करतले. खोर्ले म्हापशां सेंट सेबेस्टियन चर्चीचे ग्राउंडार एसएजीन समर क्रिकेट कॅम्प दवरला. हरशीं हो कॅम्प पेड्या ग्राउंडार जातालो, पूण लुसोफोनिया गेम्साचें काम पेड्या ग्राउंडार चालू आशिल्ल्यान एसएजीन चर्च ग्राउंडार काम करून हो ग्राउंड क्रिकेट कॅम्प घेवपा सारको केला. सोमारा सांजे ह्या सेंट सेबेस्टियन ग्राउंडार नवी पीच आनी 15 दिसांच्या कॅम्पाचें उक्तावण जालें. खुबशे भुरगे ह्या कॅम्पान वांटो घेतात. कोच अनिल आरोलकार ह्या भुरग्यांक क्रिकेटीचे धडे दिता. ह्या ग्राउंडार डायट कोचिंग कॅम्प ऑफिशियली आयज पासून सुरू जाता. एक्चुअली दिस इज रेजिडेंशियल कॅम्प, पण फ्रॉम 8 to 25 वी हॅव ऑर्गनायज्ड डायट कॅम्प. आदलो रणजी खेळगडो आनी सध्या एसएजीचो क्रिकेट कोच आरोलकारान ग्राउंडाचो इतिहास सांगलो. हो ग्राउंड जितको ल्हान आसा तितको गोंया खातीर हो जागो ह्या ग्राउंडार खेळून व्हडलें नांव कमयल्लें आसा ह्या खोर्लेच्या ग्राउंडार.
हो जितको ल्हान तितकोच म्हाका दिसता हो व्हडलो ग्रावंड आमकां सगळ्यां खातीर. एटलिस्ट म्हाका आनी म्हाज्या वांगडी मिस्कीन बर्डे खूब जाण अशे क्रिकेटर जाले तांच्यांनी सुरवातीक प्रॅक्टीस करपाक हो ग्रावंडाचो भरपूर यूज केला. सीझन बॉलान हांगासर प्रॅक्टीस करून गेले. त्या क्लबांचें नांव सांगता रॉयल स्पोर्ट्स क्लब, वैजयंता स्पोर्ट्स क्लब हो अण्णा आर्सेकार. तुमकां आतां वळखना आसतले तुमी, पण बाब गजाक सुद्दां खबर आसतलें. अण्णा आर्सेकारान हो जागो खूब क्रिकेटी खातीर यूज केला. तसोच इंटरनॅशनल विनेश, मागीर अशे 2-4 नांवां हांव घेवंक शकता, पूण बाबल तो आज ना आमच्या वांगडा. रॉयल स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे येताले हांगासर, रायट फ्रॉम विनय दोरी, रमाकांत दोरी, हांव येतालो तेन्ना, बाळू फडके, अशी खूब नांवां आसा. तशें तेज्या नंतर इंटरनॅशनलाक मिस्कीन ब्रदर्स येताले ल्हान आसतना. हांकां ल्हान आसतना पळयतालो, प्रॅक्टीस करपाक येताले. आनी ह्या ग्रावंडा वयरसून गोवा रणजी लेटर ऑन खेळलेले खुबशीं नांवां आसा. रायट फ्रॉम मिस्कीन ब्रदर्स, बर्डे ब्रदर्स, ज्युनियर क्रिकेट भगवान लांजेकर खेळ्ळो, शानी मार्शेलकार खेळ्ळो, रवी बर्वे खेळ्ळो. ही खोल्ले जितके क्रिकेटर जाल्या ह्या ग्रावंडाचे तेंच्यांनी बरेपैकी यूज केला. म्हापशेच्यान आमचो रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान ह्या खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.